मोटारसायकल चलोवपी आनी फाटल्यान बसतल्याकय हेल्मेट सक्ती आसतली। ऑक्टोबरांतल्यान हो आदेश लागू जातलो। येरादारी संचालक अरुण देसायान मिडियाक ही माहिती दिली। महामार्ग धरून सगळ्या रस्त्यांचेर हेल्मेट घालचें पडटलें। शीख धर्माच्या लोकांक मात हेल्मेट घालपाची सक्ती आसची ना। हालींच जाल्ले विधानसभा अधिवेशनात सगळ्या आमदारांनी हेल्मेट सक्ती करपाक एकमतान तेंको दिल्लो। As per section 129 of Central Motor Vehicle Act, wearing of helmet is compulsory to the rider as well as pillion, except the people belonging to Sikh community. ते सोडून कोणाकच exemption ना। हांव मुद्दाम हो पॉइंट सांगपाक सोदता की थोड्यांक अशें दिसता it is compulsory only on highways, it is not compulsory in city area and all. It is not the case. Wearing of helmet is compulsory for both the rider as well as the pillion rider. आणि by wearing of helmets, आणि एक पॉइंट हांव मुद्दाम क्लियर करपाक सोदता that it is wearing of helmet, it is wearing of helmet to be underlined. It is wearing and not carrying. Because most of the time we have seen that people are carrying helmet and creating more dangers to the riding. Either they put it on the tank, they hang it on the glass rear mirror, or they give it to the pillion rider. We will focus our more attention on all these type of people who are not wearing but carrying helmets, because it is a safety hazard. So there will not be any compromise with any category or any place, but it will be compulsory, and from October onwards we are 100% going to enforce it, because this issue has been raised in the recently concluded assembly, and the whole house was unanimous on that as far as the safety is concerned. सांजुजे दी आरियाल वाठारांतल्या बांयत कूड मेळिल्ल्या ल्हान चलयेक बांयत उडोवचे पयलीं कोणे तरी ताचो गळो ओंदिल्लो ही गजाल पोस्टमॉर्टम रिपोर्टांत स्पश्ट जाल्या। गळो ओंदून त्या चलयेचो खून केला असो पुलिसांक दुबाव। पुलिसांनी केस खुनाची म्हूण नोंद केल्या। बांयत उडोवचे पयलीं त्या चलयेचेर लैंगीक अत्याचार जाल्लो म्हूण एक्टिव्हिस्ट दुबाव उक्तायतात। ते गजालीची चवकशेक पुलीस लागल्यात। खून नेमको कित्याक केलो हाचेर पुलिसाच्या हाताक अजून कांयच लागिल्लें ना। बेनाभाट सांजुजे द आरियल वाठारांतल्या बांयत कूड मेळिल्ल्या 7 वर्सांच्या चलयेचो खून जाल्लो आसुये असो दुबाव पुलिसांक आसा। त्या खातीर ह्या प्रकरणात खुनाचो गुन्यांव नोंद केला। 25 ऑगस्टाक चलयेची कूड मेळिल्ली। पोस्टमॉर्टम घडल्या उपरांत ताकशीर पोस्टमॉर्टमान आले की डेथ ड्यू टू स्ट्रँग्युलेशन, त्या बेसाचेर ऑफेन्स रजिस्टर केला बाय मायना कुर्तरी पुलीस स्टेशन, मर्डर ऑफेन्स रजिस्टर केल्लो आसा, आनी तो एट प्रेझेंट इन्व्हेस्टिगेटेड बाय PI मायना कुर्तरी। मायना कुडतरी पुलीस ह्या प्रकरणाची चौकशी करतात। मात हो खून कोणे आनी कित्या खातीर केला ह्या विशीं पुलीस सामके काळखांत आसात। खून करचे पयलीं त्या चलयेचेर लैंगीक अत्याचार जाल्लो आसूंक जाय असो दुबाव बायलांचो एकवटची अध्यक्ष आवडा वियेगासान उक्तायला। म्हाका दिसता की हितून कितें तरी सेक्शुअल कलर आसपाकूच जाय। ओरल सेक्स करून घेवपाक शकता भुरग्या कडेन म्हणटरीच तो पोस्टमॉर्टमान एज कसलोय सेक्स तो मेळपाना बॉडी मेळ्ळे बॉडीचेर। म्हाका दिसता की बिसायड्स मर्डर इन्वेस्टिगेशन द मोटीव इन्वेस्टिगेट जावपाकूच जाय, नाजाल्यार हें जायत वतलें आनी ल्हान भुरग्यांचेर अत्याचार पळय जाता ते जायत रावतले। इट इज क्रुएल। प्रुडंटा खातीर मुकेश कुमार आनी सावियो डायस। घेऊ एक विराम।